नमस्कार. म्हगेलें नांव वनिता शिरीश नायक. हांव कुमटा सावन उलोवचें. कोंकणी म्हगेली मातृभाशा. कोंकणी सुंदर सुमधुर भाशा आमगेली मातृभाशा. कोंकणी ही नवरसान समृद्ध आसा. तांतुलो एक रस म्हळ्यार कोंकणी म्हणण्यो नाजाल्यार ताका कोंकणी आदगती अशें म्हणटात. आमगेल सानपणारी घरांत आशिल्ले मालगडे दिवसा एक म्हणणी आनी ताका लागून एक काणी आमकां सांगता आशिल्लें. तशें करून हांव सुमार इतलें म्हाका कोंकणी म्हणणी गुर्त आसाची. हांव बी आज तुमकां सुमार इतल्यो कोंकणी आदगत्यो सांगता आनी ताका लागून एक काणी सांगता. तर पयली काणी आयकुया. आयका तर. एक गायच्या गोठ्यांत भारी चंद तण बिण दवरिल्लो उरता. गोठ्ठो चकर उरता. थंय गाय उरता. तेन्ना एक दिवस कोंब येता. तो तागेले गुणा प्रकार ते गोठ्या गाय तण उट्टू केतरूच सुरू करता. गाय पळयता हो कितें काम बंद करना. तिका खूब ती म्हणटा, कशें रे कोंब्या, समोर नुत राब थंय हांगा तण कितें वायट करून घालता म्हण. तो खंय आयकता. तो आनी हांगसान उडता. हांगा तण बिळविता, थंय तण बिळविता. तशें भितर गाय एक सटकने तिगे बालान कोंब्याक मारता. कोंब्या बरी दुखी जाता. तो म्हणटा, हे वे तुवें आईल सोयऱ्यांक करचें आदरातिथ्य. अतिथी देवो भव तुका गुत्तावें. तेन्ना गाय म्हणटा, त्या अतिथीन बी घरा आयिल्ले तेन्ना तशी उरका. म्हळ्यार हांगा म्हणणी खंयची, शेराक सवा शेर. अशी अनेक म्हणणी आमगेले कोंकणींत आसाची. पिकील पान पडतना तरणे पान हास्तके. दांत असताना चणे ना, चणे असताना दांत ना. मेलील म्हशीक दूध चडके. खंयचे म्हशीक तिगेल शिंग जडवे. नांचाय ना अंगण वांकडे. काराते तुपान तळ्ळे, साखरेंत घोळ्ळे तरी कडू ते कडूची. दुसऱ्याल पळोवचे वांकून आमगेल दवरचें सांगून. पडतल्याक चढतल्याक दिवचो हात, पडतल्याक मारची लाथ. अशी अनेक आमगेले आदगती आसाची. इतले चंद आमगेली कोंकणी भाशा. अभिमान म्हाका हांव उलयता कोंकणी. धन्य जाता जीव हांव आयकता कोंकणी. धन्य जाता जीव हांव आयकता कोंकणी. धन्यवाद.